नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवे हो आमचो प्रोग्राम आमचो ब्रह्मांड वळखुपाक, तो आमकां बरे भशेन समजुपाक आनी जातून आमी आसात तें कितें, हो युनिवर्स म्हणलें कितें हाजो तुमकां एक फ्लेवर दिवपाक आमी तयार केला. तर फाटीं एका एपिसोडान तुमकां याद आसतली आमी अंतरिक्ष म्हणजे कितें हें डिस्कस केल्लें. स्पेस म्हणजे अंतरिक्ष फक्त एरिया न्ही, जागो न्ही, इट इज मेड अप. जे आयन्स्टायनान सांगिल्लें की आमचो जो युनिवर्स आसा, स्पेस आसा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस आनी टायम. हें तुमकां याद आसतली. आतां स्पेस हें मातशें कितें तें आमी तुमकां इंट्रोडक्शन दिलें. स्पेस कितें तो तुमकां मातसो तरी समजला आसतलो अशें म्हाका दिसता. आज आमी टायम कितें तें पळोवया. टायम म्हणजे वेळ. वेळा शिवाय आमचो संवसार ना, आमची ही जीण वेळा शिवाय चलना. टायम इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर, मोस्ट पॉवरफूल फॅक्टर. बट वॉट इज टायम हें कोणाक विचारल्यार लोक एकदम विचार करपाक लागतले. टायम हो आमच्या एस्ट्रॉनॉमी आनी आमच्या युनिवर्साच्या स्टडीन एक खूब खूब इम्पॉर्टंट फॅक्टर आसा आनी तो समजले शिवाय आमी आनी फुडें वचूंक शकनात. तर येयात थोडो टायम काडया टायम समजून घेवपाक. सुरवात, टायमाची सुरवात केन्ना जाल्ली? 13.7 बिलियन इयर्स एगो, जेन्ना आमचो युनिवर्स बॉर्न जाल्लो, जाका तुमकां खबरूच आसा बीग बँग म्हणटात. सो त्या बीग बँगान जेन्ना युनिवर्स बॉर्न जालो, टायम सुद्दां ताचे बरोबर बॉर्न जालो अशें म्हणटात. अशें न्ही की वेळ बीग बँगाच्या पयलीं सुद्दां टायम आशिल्लो. जेन्ना बीग बँग जालो तेन्ना एक एक्सपान्शन जालें, एक सिंग्युलॅरिटी म्हणजे एक कण, एक इल्लेशें एटमाचें एक्सपान्शन जालें आनी तातूंत भितर वयल्यान स्पेस आयलो, युनिवर्स आयलो आनी टायम सुद्दां आयलो. टायम स्टार्टेड विथ द बीग बँग अशें आमी म्हणटात. 13.7 billion years ago, it all began with an explosion. Everything, including time, was born in a split of a second. आमचे आदिमानव, जे आमचे केवमॅन आशिल्ले, आमचे पुर्वज, तेन्ना हे संवसारान आयले, मनीस जावपाचे तांणी प्रयत्न करपाक लागले, तेन्ना सगळे जनावरां भशेन तांकां टायम तसोच समजलो. आमचे बॉडी सायकला वयल्यान प्रत्येक मनशाक एक्सपिरियन्स आसा. आमचें हें शरीर आमकां एक तरेन एलार्म क्लॉक कशें आमकां एक संदेश दीत आसता. भूक लागली, न्हीद आयल्या, हें सगळें आमचे बॉडी सायकल आमकां सांगता. टायम हो आमच्या बॉडी सायकला वयल्यान आमचो चलता. फुडें आमी जेन्ना सैमा कडेन पळयतात, हे नेचरा कडेन पळयतात, दीस जाता, रात जाता, सिजन्स बदलता, हो नेचराचो टायम, आमच्या परिसराचो टायम, आमच्या भोंवती जें आसा, आमचो जो एनवायरमेंट, आमचें एटमॉस्फियर जें आसा ताचो टायम, तें बी आमकां समजता. आमच्या पुर्वजांक टायम समजलेलो सगळ्यान इम्पॉर्टंट बाय लुकींग एट द स्काय, आकाशा कडेन पळोवन. मोस्ट इम्पॉर्टंट सन, जो सूर्य आमचो जिवनदाता, तो इस्टाक रायज जालो की दीस सुरू जालो आनी तो वेस्टाक सेट जालो की दीस एंड जालो. हो एक सगळ्यान इम्पॉर्टंट एक मात्रा आशिल्ली ही टायम मेजर करपाची. चंद्र पळोवन मनीस म्हयनो मेजतालो. हें अमास ते अमास किंवा पुनव ते पुनव कितलो टायम चंद्राक लागता हें व्हडलें डिविजन हाका मनशान म्हयनो म्हणलो. सो अशें हें चलत आयलें. नक्षत्रां कडेन पळोवन मनशान रातचो टायम वळखुपाक सुरवात केली. तुमी जर सप्तऋषी वळखतात, जाका ग्रेट बेर म्हणटात, सप्तऋषीचे सकल पोलारिस किंवा ध्रुव नक्षत्र किंवा पोल स्टार आसा. हें पळोवन स्पेशल इन्स्ट्रुमेंट आमच्या पुर्वजांनी डिवायस केले, नॉक्टर्नल किंवा नॉक्टरलेब ताका म्हणटात. हे सगळे वापरून आमचे पुर्वज टायम पळयताले. दिसाचे सन डायल, सुर्याचे जी सावळ्यो पडटात ताजे पासून केल्ली सन डायल, रातचे नॉक्टर्नल, स्टार्स, मून, सन, हे सगळे यूज करून एस्ट्रॉनॉमीन तुमकां कळटलें टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टायमाचो इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार एक 6-7 हजार वर्सां पयलीं आमी वचूं शकतात. सुमेरियन लोकांनी फर्स्ट टायम सायंटिफिकली टायम स्टडी करपाक सुरवात केली. तांचे उपरांत बॅबिलॉनियन्स आशिल्ले, तांणी बी हें फुडें व्हेलें. तेन्ना टायम एक विचित्र मात्रेन मेजर करताले. आतां आमी जी सिस्टम यूज करतात, तुमी स्कुलान धाकटी भुरगीं शिकतात, 10, 20, 30, 40, 1 ते 10, मागीर 1000, 10,000, 1,00,000, सगळे आमी डेसिमल सिस्टम अशें म्हणटात. पूण टायम नोट करात, हो कसो मेजर केल्लो आसा? 60 सेकंड्स, 60 मिनिट्स असो मेजर केल्लो आसा. सो हो कितें? हें कितें? तुमकां अजाप जातलें, वॉट इज दीस? हें डेसिमल न्हय, हें कितें?
100 आमी टायम मेजनात. हाका म्हणटात सिक्सिजेस्मल, म्हणजे काउंटिंग इन 60s. आमच्या पुर्वजां कडेन कॅल्क्युलेटर नाशिल्ले, आशिल्ले तांचे फक्त हात. इट इज अ व्हेरी सिंपल थिंग. तांणी कशें काउंट करताले तुमकां हांव करून दाखयतां. हे आमचे जे हात आसात हाका 3 भाग आसात आनी हे आंगठो आमचो फ्री आसता. इट इज फ्री. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो एका हातान 12 मेजपाक जाता मॅक्झिमम, ताजे चड मेजूंक जायना. सो हे 12. सो 12 वेळा मेजले 1, 12 2 3 4 5, 12 5 60. सो 60 इज द मॅक्झिमम नंबर जे आमचे पुर्वज विदाउट कॅल्क्युलेटर हात यूज करून काउंट करू शकताले. आनी टायमाक तांणी तेच मात्रेन भितर बांदून दवरलें, जे आज सुद्दां आमी टायम 60 मिनिट्स 60 सेकंड्स 12 24 आवर्स अशें आमी बिकॉज ऑफ सिक्सिजेस्मल सिस्टम आमी ऑब्जर्व करतात. Time as we know it today is measured with a system developed by the Sumerians, later used by the Babylonians. This is a sexagesimal system, which basis is 60. But where does this come from? It is possible to count up to 12 by using just one hand. The thumb is pointing at each section on a finger, and there are 3 sections to each finger. 4 times 3 is 12, and that makes a dozen, and the other hand can count in dozens. 1, 2, 3, 4, 5 times 12 is 60. But it is not the only thing that makes 60 such a special number. It has 12 factors, and this is the smallest number, which can be divided by 1, 2, 3, 4, 5 and 6 with no fractions left. We use this system to measure time, angles and geographical coordinates. खूब तरेच्यो घड्याळ्यो आमच्या पुर्वजांनी वापरलेल्यो आसात. फक्त कल्पना वापरून ताका विज्ञान लावून युजींग युअर इंटेलिजन्स अँड एप्लायींग सायन्स अशें म्हणया. आमी वॉटर क्लॉक्स म्हणजे उदका पासून बनलेली घड्याळ्यो, जातून उदकाची ड्रीप पडून टायम कॅल्क्युलेट करताले. फुडें मर्क्युरी क्लॉक्स, उदक मर्क्युरीन रिप्लेस केलें. फुडें कॅन्डल क्लॉक्स, मेणवात्यो ज्याचेर मेजरमेंट आसतालें आनी मेणवात अमकी जळून गेली की अमको टायम जालो अशें यूज करताले. मोस्टली युरोपान यूज करताले. तुमकां खबरूच आसा सँड क्लॉक्स, जाका आवर ग्लास म्हणटात असो दिसता. सँड क्लॉक्सान इतले रेंव सकयल पडली की 1 दिसाचो प्रहर जालो, मागीर तो उलटो केलो दुसऱ्या सायडीच्यान सुरू जाता. आवर क्लॉक्स हे सगळे आमी आमचे पुर्वज यूज करताले. The earliest timekeeping devices were reliant on the sun. Egyptians divided the day into 14 parts. 10 daytime parts, 4 twilight parts, 2 in the morning and 2 in the evening. And with a shadow clock they could keep trace of time quite precisely. However, these clocks were useless on overcast days and at night. The first implements that did not rely on celestial clues were the water clocks. The earliest description of a water clock came from an Egyptian pharaoh. Although it only measured hours, water clocks were still the best solution yet. Plato, the famous Greek philosopher, created the first alarm clock by developing a water clock. As the water built up in a jar, it blew a whistle that woke him up. Because water freezes at 0 degrees Celsius, later it has been replaced by mercury, which freezing point is minus 38 degrees Celsius. In 520, a Chinese poem by Yu Yanafu mentioned a clock which was a candle capable of measuring time at night. King Alfred the Great, who lived in the 9th century, used a special device with 6 candles. Each were 12 inches high and made from 72 pennyweights of wax, and was able to burn for up to 4 hours. Therefore, every inch represented 20 minutes, and 6 candles lasted for 24 hours. Although the origin of the hourglass is unclear, it is believed that they were introduced to Europe by a monk called Liutprand. Some believe that the Egyptians were the inventors of the hourglass, but one thing is for sure, it has been used on medieval ships for navigational purposes.
For example, in 1522, when Magellan travelled around the globe, he had 18 hourglasses on his ship. पूण सायंटिफीक क्लॉक हाचे आमी आमचे श्रेय इन्व्हेंट केल्ले श्रेय दिवपा जाय आमचो फादर ऑफ मॉडर्न सायन्स म्हजो फेवरेट आनी तुमकां आतां ताचें नांव पाठ जालां आसतलें आमचो गॅलिलियो. 15व्या शतकात गॅलिलियोन फर्स्ट टायम पेंडुलम क्लॉक हाजो शोध लायलो. एक दीस पिसा इटली हांगा पिसा गांव आसा थंय ताच्या आवयन ताका चर्चीन व्हेल्लो. आयतारा सकाळीं तो मीस चालू आशिल्लें पाद्रीचो सेरमांव चालू आशिल्लो. ताका तातूंत इंट्रस्ट नाशिल्लें सो तो आपलो टायमपास करपाक कितें तरी सोदतालो. जेन्ना ताका वयर दिसलें शँडेलियर जाका झुम्मर म्हणटात तें झुम्मर हळू वाऱ्यान अशें हालत आशिल्लें. सो गॅलिलियोन आपली तकली वापरपाक सुरू केली. ताणें अशें सोदून काडलें की जर पल्स आपल्या हाताची जी नाडी अशी धरून मेजर करता जाल्यार कितलेय व्हडले जे स्विंग आसूं शँडेलियराचे जाल्यार ते कितलेय व्हडले स्विंग करपाक ताका एक पल्स इतलोच टायम लागता. म्हणजे केदेंय व्हडलें स्विंग आसूं इतलोच टायम फिक्स टायम ताका लागता. सो हे स्विंग ऑफ द शँडेलियर हे झुंबराचे जे झोके आशिल्ले ते पळोवन गॅलिलियोन पेंडुलम क्लॉक हाजेर खूब काम केलें. 50 वर्सां उपरांत अनेक एस्ट्रॉनॉमर सो क्रिस्टियन हॉयजिन्स हे एस्ट्रॉनॉमरान फर्स्ट प्रॉपर पेंडुलम क्लॉकाचें इन्व्हेन्शन केलें. Galileo Galilei was the father of science, and he invented the telescope and also discovered the moons of Jupiter. And he contributed a lot to the evolution of the timekeeping devices with his experiments on the pendulum. He realised that the regular swing of a pendulum can be used to regulate a clock. It took 50 years before finally the first pendulum clock was built by a Dutch mathematician. This was a giant leap in the precision of timekeeping devices. आमच्या 18व्या ते 19व्या शतकात घड्याळींचें जें विज्ञान आसा ताका हॉरोलॉजिकल सायन्स म्हणटात. सायन्स ऑफ क्लॉक्स सायन्स ऑफ टायम हें आनी फुडें सरलें. क्वार्ट्स क्रिस्टल हें तुमकां खबर आसतलें. क्वार्ट्स तर एक म्हणून एक तरेचें एक क्रिस्टल आसता तें जेन्ना इलेक्ट्रिकल चार्ज तातूंत प्रोड्यूस करतात तेन्ना तातूंत व्हायब्रेशन जाता तातूंतले एटम्स सगळे व्हायब्रेट जातात. हें जेन्ना शोध लायलो जेन्ना सायंटिस्टांक कळ्ळें की क्वार्ट्स क्रिस्टलाक जर एक आमी भायल्यान इम्पल्स दिलो जाल्यार एका सेकंडाक 30,000 व्हायब्रेशन ताजे जातात. सो हें एक्युरेसी घेवन आमच्या हॉरोलॉजिकल सायंटिस्टांनी जे टायमाची स्टडी करताले हांणी नवें इन्व्हेन्शन केलें क्वार्ट्स क्लॉक. Quartz crystals and its piezoelectric ability made possible to create the most accurate timekeeping devices in the 1930s. But how does it work? When a quartz crystal is exposed to electrical charge, it resonates at a certain frequency. This is more than 30,000 times per second. The electrical circuit measures the quartz frequency and controls a motor which drives the gears to the hand. Up until this point, quartz was the most precise timekeeping option